खोला आणि बार्शे पंचायतीच्या शिमेर येवपी फिश मिलाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला। हो प्रकल्प आयलो जाल्यार न्हंयचें उदक प्रदूषित जातलें आनी ताचो परिणाम आमकां भोगचो पडटलो असो भंय थळाव्या लोकांनी उक्तायला। खोला आणि बार्शे पंचायतीच्या शिमेर येवपी फिश मिलाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला। खंयच्याय परिस्थितीन हो फिश मिल आमकां नाका म्हण थळावे सांगतात। लोक न्हंयच्या उदकाचेर आधारीत आसात। फिश मिल आयल्यार न्हंयचें उदक प्रदूषित जातलें। न्हंयचें उदक पिकावळी खातीर वापरतात। उदक ना जाल्यार लोकांच्या जिविताचेर हावळ येतली। फिश मिल येवपाच्या सुवातेर शाळा आसात, भुरग्यांक त्रास जातलो। तशीच गोरवां लेगीत आमी हांगासर बांदतात। सरकारान हाचेर परतून विचार करून निर्णय घेवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। खूप त्रास जाता, त्रास जाता। एकूण आमी थंय उठले सुटले सगळे तेवटे नसो आमगे कितें लाकूड रे बोडी रे सगळे आमी गोरवां बिरवां सगळे त्या सायडीन चलपाची ती छाळ बगली आहा थिंगा साम बगली आहा आगी तेकून ताका लागून ती आमी ताका नाका म्हणली कळ्ळें तुका। आनी आमकां खूब त्रास जाता। त्रास जाता मग ह्या न्हंयचे लोक उदक हेवटेन साळय रे कुडय तुगे हेवटेन सगळे आंबडे मुडकूड हेवटेन आगोंद म्हळ्यार ह्या न्हंयचे उदक वापरताय लोक कळ्ळें तुका। आनी ते लोक सुद्दां येयली हिंगा तेन्ना 2-3 मिटिंगे येवन सगळ्यांनी मेळून ते आमी नाका म्हणल्या अशें ते आमी सगळ्यांनी गांवच्यान ठरयल्या। आनी आमकां खूब गांवांत त्रास जाता रे, कांय ना हिंगा कित्याक कांय ना, फक्त काजू झाड शेत रोवन खावपा पोट भरपा। आमगे कांय भुरगे कांय सर्विशे कांय कोणना कळ्ळें तुका। हें सगळें भाटकारालें न्ही, ते भाटकारान विकून खायलें। तुमकां कोणी सांगपा आयला हांगा पयलीं हें घालता बी अशें तुमकां कोणें सांगलें? अकस्मात तेंगे ते कितले पयलीं जाले खंयचे सालां जाले म्हणटा आमकां बी खबर ना न्हू, कशें कळटा आमकां। तुमकां केन्ना कळ्ळें लोकां हांगा नुस्तें ते शेवळान लोळ करताना कळ्ळें न्हू तें इसान ते मागीर त्या भुरग्यान ते हें केलें। त्या भुरग्यान ते आमगे विचारलें तेंकां कितें करपाक काय म्हूण ते मागलें अमकें करपा म्हूण सांगलें न्हू। परत मागीर शेवळान आयलें कचरो हाडून घालूंक गेलो पंचायतींतलो हें केलें। हांव कितें म्हणटा तेंकां तूं फॅक्टरी घाता जायते लोक आहा पूण आमगे गांव तेकून नासले काय जायना न्हू, ते तेमकां कशें कळना। आमकां नाका न्हू ती, आमकां ती येयल्या आमकां त्रास जाता न्हू जिवाक। आमी भाजी रोयता, मिरसांगे पोरस रोयता, सगळें रोयता ते उदका वयता ते मागीर न्हंयची उदक पाड जाता। हय न्हंयची उदक पाड जाता, व्हाळा उदक पाड जाता। आमगे हिंगा न्हू नुस्त्या फॅक्टरी हें करता किसमीस, आमकां तें नाका आमगे गांवांक। आमगे गांव म्हणटा पळय आमी उदक न्हंयतलें उदक खाता, सगळें यूज करता, आमकां तें नाका न्हू। पयलींच्यान आमी तें उदक यूज करता सगळें, आमकां तें नाका। कोण हाडटा नुस्त्या फॅक्टरी कोण हाडटा कळ्ळें तुमकां? कितना कशें कळटलें तें खबर ना, कोण हाडटा तें आमकां खबर ना। तुमी उदक कसलें खंयचें खाता आतां? कसलें मेळटा तुमकां उदक हांगा? न्हंयचेंच। न्हंय बांय बी कितें आसा? बांय बी कितें आसा? तुमी फाटल्या दिसा मिटींग बी घेतली हांगा तें नाका म्हणून? हय मिटींग सगळी 4 फावटी गेली, मिटींग गेली सगळें गेलें। हें तुमी आतां कोणा सांगलां? तुमचो आमदार बी आयल्लो हांगा? आमदार येयल्लो। आमदार सपोर्ट बीन केलो तुमकां आमदारान? ना आमदार तुमचे बरोबर आसा? आमदार एल्टन ताणें कितें सांगलां? जावंक जायना जावंक जायना न्हू गांवांक अशें म्हण सांगलें तेणी। एकूच आयलो परत येयलो। बाबू कवळेकरान बी कितें सपोर्ट केलो तुमकां? बाबू आयलो मनोज परब ते आयल्ले? ताणें कितें सांगलां? बंद पडलें तें आमगे गांवांत तें जावं जायना न्हू। शेवटी आमदार कोण आमकां हें नांव येना बाबा कळ्ळें। 2-3 पाटी येयले ते। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर श्याम नायक। इन्व्हेस्ट गोंय 2024 व्यवसाय वाढ नाविन्या खातीर इन्व्हेस्ट गोंय 2024 मुजरत नोंदणी करात। उद्देगा विशीं म्हायती दिवपी खासा सत्र, उद्देग जाळवणदारां वांगडा नेटवर्किंगाच्यो संदी, उदेत्या ट्रेंड्साचेर पॅनल चर्चा, गोंयांत विशेष गुंतवणुकीच्यो संदी। इन्व्हेस्ट गोंय 2024 तारीख 29 जानेर 2024 थळ ताज सिदादी दोनापावला। चला तर गोंयच्या उद्देगीक उदरगतीच्या प्रवासात सामील जावपा खातीर ह्या संदीचो मुजरत लाव घेयात।